वास्को शहर हे पहिले जे कार्लूस अल्मेदान आपलं इनिशिएटिव्ह एमपीडी आणि फायर ब्रिगेड मिळून अख्ख्या वास्को शहरात सॅनिटायझेशन केले, गाडी भोंवडायली. त्याच्यानंतर मुरगांव जाले, दाबोली जाले, हे सॅनिटायझेशन आम्ही केले. काही निडी लोकांक आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही त्यांना निडी लोकांक धान्य वाटले. फर्स्ट लॉकडाऊन, सेकंड लॉकडाऊन टायमार फ्री आम्ही धान्य घराघरांनी पावयले. आणि खास करून मांगुराच्या बाबतीत सांगता, वॉर्ड नंबर 11 नॉर्थी देवळा कडेन जवळजवळ 1 महिनो आम्ही कुक्ड फूड वाटला. आम्ही त्याची प्रेस पब्लिसिटी करू ना, फोटो काढू ना. आमचो कार्यकर्तो संदीप नार्वेकर ह्या सगळ्यांनी मिळून लोकांकडे हेल्प घेऊन ते जेवण वाढले आम्ही. प्लस केटीसी बसीसांचे सॅनिटायझेशन करप हे आमचे आमदार चेअरमॅन असल्याकडे ते केले. आणि कोविड वॉरियर्स म्हणून केटीसीचे सुद्धा बस आयज ते वावरता. डेली केटीसीचे बस, एम्ब्युलन्स मांगरान अवेलेबल करून दवरलेले आसा. हे आमच्या आदरणीय आमदार कार्लूस अल्मेडा हेच्या नेतृत्वा सकयल केल्ले आसा. फक्त राजकारण केले म्हणून आम्ही आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज पडली पार्टी म्हणून हे लोकांक सांगपा खातीर. हेचेर पॉलिटिक्स करप ना. दिस कोविड इज एव्हरीवेअर. वास्को, मुरगांव, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देशभर आणि वर्ल्डभर आसा. आम्ही सगळ्यांनी म्हणून एकजूट जावन वी हॅव टू लिव्ह विथ इट अँड वी हॅव टू फायट इट आउट. हे आम्ही इतले करपाची आज गरज आसा. मांगराच्या लोकांक त्रास जाला, तेजेर दुबाव ना. थंयसर सैफुल्ला खान तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो न्हू, पण थंय तो लोकां मदीं रावन तो तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा पळय ते अंडरस्टँड करून तो तेज्या लागून एडमिनिस्ट्रेशन कडेन मागीत आसा. आनी ही इज डुईंग द रायट थिंग. तेज्या बद्दल दुबाव ना. हांगासर पार्टी हे ते पळोवप ना कोण कितें ते. हांगासर सगळ्या लोकांक जाय की मांगरांतल्या लोकांचो हे जे त्रास आहा पळय तो एकदां कायमचो मिटलेलो. आतां जाला कितें, हांगासर कोण हांव नकळो तेंच्यांनी केन्ना मांगरान पाणीच धरूंक ना. 33 दीस जाले जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें. 33 दीस जाले त्या मनशांनी केन्ना ते पांय धरूंक ना. केन्नाच त्या लोकांक पर्सनली आपूण अटेंड करूंक ना. फक्त घरा कडेन रावता, व्हिडिओ काडटा आनी तांकां हें दिवपाक जाय आनी तांकां तें दिवपाक जाय करता. हांव म्हणटा कापासत आहा न्हू देव, थंय वच लोकां मदीं जाल्यार तुका वालो. आयज हांव भारतीय जनता पार्टीचो आमचें आयज मंडळ बसला हांगासर, तरी सुद्दां आयज आमी सैपाक प्रेस करता. तो आमच्या पार्टीचो न्हू, कित्या खातीर तो थंय काम करता. आमकां पार्टी हांगासर पार्टी कांयच लागना. हांगासर लोकांचे जे कोण बरें करता ताका बरें म्हणपाचें. जस्ट उतरांनी सांगलें तांकां हें दिवपाचें तें दिवपाचें. हें करपी हांगा 100 लोक 1000 लोक मेळटले, पूण थंय प्रत्यक्षान काम करपी आमचो कावन्सिलर फ्रेडरिक हेनरिक्स, तुमकां सगळ्यांक तुमी आयज प्रेसवाल्यांक सुद्दां खबर आसतलें तेणी कितको थंय आपलो जीव घातला त्या एरियान. आतां ही सगळी चूक जी आसा पळय न्हू ती सगळी कलेक्टरान केल्ली. आमचो चेअरपर्सन, आमचो अध्यक्ष, आमचे जयंत बाब बायणासून त्या लोकांक जे कोण सकयल फाटले ते तुमकां खबर ना, पूण फाटल्या सावन कोण देंवन वयता पळय तांकां सुद्दां तो आमचो जयंत भाई तांकां हेल्प करता. थंय एक वाट आसा थंयसून लोकांक कितें पावोवपाक जाय तो थंय हेल्प करता. हे बारीक बारीक वस्तू आमी केन्नाच पॉलिटिकल हेजी मायलेज घेवंक ना, नाही केन्ना आमी प्रेसाक सांगूंक ना. पण वायट दिसता की जी परिस्थिती मांगरांतल्या लोकांची आहा पळय तेजे खंय तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक लागून हांगा व्हिडिओ कर, थंय व्हिडिओ कर. हांव म्हणटा कितें तांकां तूं थंय पाव आनी हेल्प कर. मांगरांच्या लोकांची खूप हाल जाल्लेले आसा, तांकां खूब त्रास जाल्लेले आसा. हांव मान्य करता तांकां खूब म्हणजे खूब त्रास जाल्लेले आसा. आयज तांकां आमी गव्हर्मेंटा तर्फे आमी तांकां तांदूळ, दाळ 1 राउंड वाडलो, 2 राउंड वाडले, 3 राउंड वाडले. 3 टायम आमी तांकां दीत आसा. पूण तोच पर्याय न्हू. आमकां खबर आहा ते सुद्दां मनीस दाळ आनी शीत जेयतले म्हण तेन्ना तें करतलो जाल्यार तांकां गॅस जाय पडटा, ते तांकां बाकीचे बारीक आनी आयटम जाय पडटा, मदीं फार्मासीन वयचें पडटा, तांकां पयशे जाय पडटा. सगळ्यांची गरज तांकां आसता. तेंची खरोखर हाल जाल्लेले आसा. एकूच म्हाका सांगिनशें दिसता ह्या सरकाराक की जे आमी जे व्हायरस कोवीड टेस्ट जे आमी करता ते म्हाका दिसता खूब कमी प्रमाणान जाल्लेले आसा. मांगुरीन आयज 33 दीस जाल्लेले आसा. त्या इतल्यान म्हाका दिसता कोवीड 100% टेस्ट जावपाक जाल्लेले. हांव सांगूंक सोदता की मोती डोंगर असल्याचे दिसा पर डे समज 950 पर डे टेस्ट जाता जाल्यार आमच्या मांगरान कित्याक जावपाक जायना. आमी सांगलेलें तरी ते गव्हर्मेंट म्हणटा, आमी सांगलें 7 ते 8 हजार लोक आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा ना म्हणटा, कलेक्टर म्हणटा ना ते ओन्ली 2000 पीपल म्हणटा ना. आमी कितले फावट सांगले आमी 2 ते 10 हजार लोक आसा म्हणून. केल्या उपरांत जाय तितले फॅसिलिटीज किंवा जाय तश्योच आमी टेस्टीज गव्हर्मेंटान केल्ल्यो. हे सगळें करतना आमचे आमदार कार्लोस अल्मेदान आनी त्याचे काउन्सिलर्स आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते त्या एरियेंतले हेंच्यांनी सारखे वॉरियर कशें काम केलेलें आसा. ती एरिया आमी पयलीं सॅनिटायज करून घेतली.
आमी प्रशासनाक डेप्युटी कलेक्टराक सांगले की जी ती एरिया आसा तुम्ही जी कॉन्टेनमेंट केल्या पळय ती मातशी सुबेज केलेली आहा, तुम्ही मातशी प्लीज आयडेंटिफाय करा. ती एरिया तुम्ही वास्को सगळ्यांक खबर आसा. ती एरिया 2 पार्टान डिवायड केलेली आसा. एक धाकटो मांगूर म्हणटा, एक बडा मांगूर, एक छोटा मांगूर म्हणटा. हे जे व्हायरस सापडलेले ते आमकां छोटा मांगुरान सापडलेले. आणि जेन्ना कंटेनमेंट झोन केलो पळय तेन्ना ते छोटा मांगूर केलो, बडा मांगूर केलो आणि गांधीनगरूय केलो. जे गांधीनगर थंयसून 1 किलोमिटर पयस आसा ती एरिया सुद्दां तांकां सुद्दां त्रास जावपाक लागलो. आमी आमच्या कार्यकर्त्यान आमच्या आमदारान डे 1सून तांकां डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टराक सांगलें की बाबा ती तुमी सगळी एरिया कंटेनमेंट करूं नाका. कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक दिसता पळय कंटेनमेंट झोनान समज केलें जाल्यार थंयसून भायर काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आयज आमी करूं शकता पूण भायर सरपाक एक चक्रव्यूह कशें तेका 100% कोवीड व्हायरस थंयसर कबर जाल्या उपरांत आमकां तें बंद करूंक जाता. सगळ्यांचे टेस्ट केल्ल्यो जाल्यार 8 ते 10 दिसां भितर सगळे मंगुरी टेस्ट करून जावपाचे आनी जे कोण कोवीड पॉझिटिव्ह सांपडटा तांकां समज सायडीक काडलेले जाल्यार आयज हो प्रॉब्लम जावचो नासलो. थंयच मिटपाचें आनी आयज तेंची लोकांचो टेम्पर वाडलेलो आसा. दुसरें आयज हांगा थोडे पॉलिटिकल लिडर कितें म्हणटात की हांगा त्या मांगूरच्या लोकांक आमी फायनान्शियल असिस्ट करपाक जाय, पयशे दिवपाक जाय म्हणटा. हांव सांगूंक सोदता ह्या लिडरांक आमच्या वास्कोचे आमदार बाब कार्लोस आल्मेदान हे ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक सांगलेले आहा कितें तरी फायनान्शियल पॅकेज ताका तुमी करात म्हणून. तांची खरोखरच परिस्थिती बिकट आसा आनी तो कंटेनमेंट झोन काडपाक लागून तो फूल प्रयत्न करीत आसा. फक्त कितें आजून पासून सांगूंक सोदता की कार्लोसान ते पूण पॉलिटिकल मायलेज घेवंक ना की पॉलिटिकल बारीक कितें काम केलें म्हणून सांगून दिवंक ना. हांगा नाका जाल्लेले बारीक काम करता आनी व्हडली पॉलिटिकल मायलेज करपाक लागून हांव म्हणटा 10,000 दिवपाक तोंड उलोवपाक सारकें खंयच्या लिडराक उलोवपाक सारकें. आयज खंयचोय सरकार आसूं आपले रिती प्रमाणे कितें करपाक जाय तें करतलेच. पूण 10,000 दी 20,000 दी अशें म्हणपाक हांव म्हणना.